गोवा विकास पक्षाचो 23 ऑक्टोबर साश्टीत मेळावो जातलो आणि ह्या मेळाव्यात गोवा विकास पक्षाच्या 10 उमेदवारांच्या नावांची घोषणा जातली अशी माहिती गोवा विकास पक्षाचे मुखेली आमदार आणि आदले मंत्री मिकी पाशेको हांणी दिल्या। प्रादेशिक पक्षांमदी महायुतीची चर्चा जाल्ली ना। जर काँग्रेसीन युतीचो प्रस्ताव दवरलो जाल्यार ताजे खातीर आपल्यो कांय अटी आसतल्यो। त्यो अटी मान्य जाल्यो जाल्यारूच काँग्रेसी बरोबर युती करपाक तयार जातलो अशें मिकी पाशेको हांणी स्पश्ट केलां। ह्या वेळार मिकी पाशेकोन मगोचे मंत्री सुदीन ढवळीकाराचेर खर टिका केल्या। मंत्री सुदीन ढवळीकार हे लोकांक घेवन फुडें वचपी नात, ताका लागून ते मुख्यमंत्री पदा खातीर योग्य नात अशें म्हणत तांकां अनावश्यक प्रसिद्धी मेळटा असो आरोपय तांणी केला। आडेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। No, I will contest from the way. That there is no changes. I will on 23rd. The most important here on 23rd of October, I'm having Goa Vikas Party having convention in South Goa, and that is the day I'm going to announce my at least 3/4 candidate, first list. Last week पासून पळयता की धावलेकर जे आहा ते पार्टी MGP पार्टी पोको आवाज करता बाबा आमी कोण मुख्यमंत्री जातले, आमी एकटे वयतले म्हणून। म्हाका जाल्यार खंयच्यान दिसती पडना। आनी सुदीन धावलेकर म्हणटा तो सुदीन धावलेकर म्हाका दिसना PWD सोडून आनी खंय धांवता म्हणून। तो हाल्या खंयचो पक्ष येयलो आनी PWD डिपार्टमेंट म्हाका दिसना सुदीन PWD डिपार्टमेंट सोडून आनी खंय धांवता म्हणून। पीपल हू गॉट सेक्युलर मायंड तांकां तर म्हजे पयलीं उलोवपा आहा जाल्यार इट इज नॉट जस्ट अलायन्स जस्ट लायक दॅट, देर आर लॉट नीड टू टॉक। मुगे उलोवपा कितें आहा ना, मुगे उलोवण कितें आहा, जे पक्ष पयलीं आशिल्ले सरकारां आशिल्ले सरकार चलयले आनी जेन्ना गोंयच पासत गोंयच परिचय तांकां दिलो बाबा तुमी सरकार चलयचो, आमी तुमी बरो आहा, आनी हे विशय आहा ते सुटाव जावपा जाय गोंयकारां गेले।